मतदारसंघ युवा अध्यक्ष म्हणून ही जबाबदारी हांव स्वीकारता म्हणून म्हजे मना कळांतल्यान उमाळके केले आसा कित्याक म्हणजे जगातली सगळ्यात व्हड पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी. आम्ही म्हणून पार्टीची जबाबदारी स्वीकारलेली आसा. सगळ्यात पयलीं हांव नावेलीचे आमचे लाडके आमदार उल्हासभाई गोयकर यांचे मनाकळांतल्यान आभार करता, कित्याक तेंच्यांनी दिलगिरी व्यक्त करून म्हाका स्वीकारलेलो आसा, म्हाजे तो भार दिलेलो आसा म्हणून हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विजय बाग चोरबे तेंचे आभार व्यक्त करता. तुमकां सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टी खातीर हांव 2012 काम करीत येयल्लो आसा आनी हेज्यान फुडें आनीकूय काम करपाची इच्छा आसा आनी हेज्यान फुडें हांव काम करीत रावतलो. आमकां आतां युवा मोर्चा म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें स्टेटीचेर आमची कमिटी डिक्लेअर जाली, त्याच्या मागीर डिस्ट्रिक्टाचेर जाली, त्याच्या मागीर आतां मंडळाची जाली. ऑलमोस्ट आमी 25 का 26 मंडळ आतां नावेली आमी डिक्लेअर करतात आणि थोडीच उरला मंडळां. हांव फाल्यां काणकोण वचपाचो आसा परत डिक्लेअर करपाक. सो हे जाल्या नंतर आमकां आतां ह्या टिमीक आमचो जो अध्यक्ष आसा नवो अध्यक्ष सुदेश तेका तेणी आपल्या टिमीक 3-3, 4-4 बूथ हे वाटून दिवचे पडटले आणि बुथाचेर वचून आमकां परत 10-10 जणांची कमिटी काडपाक जाय. भुरग्यांची 10-10 युथांची एव्हरी बुथाचेर 10 युथांची कमिटी काडपाक जाय. कित्याक भारतीय जनता पार्टी हे बूथ मॅनेजमेंटाचेर विश्वास दवरता. हे सगळ्यांक खबर आसतले, आमचे मन की बात कार्यक्रम आसतले किंवा बाकी सगळे कार्यक्रम आसतले आमचे बुथाचेर जाता. आमकां बूथ जिंकपाक जाय आणि जर बूथ जिंकपाक जाय जाल्यार आमकां बुथाचेर 10-10 जणांची कमिटी काडपाक जाय. आमचो भारत जर उंच पावड्याचेर वतले जाल्यार युवकांचें खूब योगदान ह्या पक्षा खातीर आमकां जाय. म्हणूनच आयज आमी पळयता की आमी गेल्या म्हयन्यात आमची महिला कमिटी डिक्लेअर केली. बाय मोनिका साळगांवकर हे ऑलरेडी कामाक लागला. तेणी आयज कितल्योश्यो मिटिंग्यो घेवपाक सुरू केल्यो आणि हांव तेचें कॉन्ग्रेच्युलेशन करता की तेणी प्रत्येक बुथाचेर जे आमचे 39 बूथ आहा प्रत्येक बुथाचेर 10 महिला ऑलरेडी काडले कडेन आसा आनी तांकां मेळपाचें काम सुरू केल्ले कडेन आसा. हांव तेजें अभिनंदन करता. तशें आमच्या जे युवा आयज आमचे जवळ 130 का 120 भुरगे आयज आमच्या आयज हांगा भारतीय जनता पार्टीच्या ते मेंबर आनी आमचे युवा म्हणून ते जॉयन जाल्ले कडेन आसा. तुम्ही येणाऱ्या काळात तुमकां खुबशें काम करचें पडटलें. आमी पळयता आयज आमचो सरकार केला म्हणजे आमचे सिनियर कार्यकर्ते जे 25 वर्सां 30 वर्सां काम करता, जावं तो सत्यविजय आसतलो, जावं ते मधुकला आसतले, उर्फान मुल्ला आसतलो, आमचो तरुण पटेल आसतलो, नितीन पवार आसतलो, जावं आमचो मोगे आसतली, राधा प्रभू आसतले, विद्याधर आर्लेकर आसतलो, तसो आमचे विजय सुर्मे आसतलो, कपिल आसतलो. हे एका दिसान तांकां ही पदां मेळना कारण तेंच्यांनी गेली 20-25 वर्सां ह्या बीजेपी खातीर काम केलां. गांवांत तुमकां एक आठवण करून दिता. 25-30 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना बीजेपी सुरवात केली तेन्ना आमी अचकेच एक 5-6 जाण आसतले. हांव सत्यविजय जिना, आमचो समीर फडणवीस आसतलो, राजेश सिंग आसतले, मोगे आसतली. तेन्ना आमकां हे नागलीन मतदारसंघात आमकां एक कमिटी करपाक जाय मंडळाची आनी आमकां फक्त 11 मेंबर जाय. पूण आमचे कडेन 11 मेंबर जायनासले. आमकां कोणूच बीजेपी दिवपाक सोदनासले. आमी जर एक बॅनर जालो बीजेपीचो त्या वेळार आमचो बीजेपीचो बॅनर आमचो काडून उडयताले. त्या वेळाचेर आमी थोडेच कार्यकर्त्यांनी सुरू केले आनी आयज अभिमानान सांगपाक शकता की आयज आमचे कडेन आयज जवळ जवळ आमचे कडेन महिला ही 390 म्हणजे 39 बूथ 390 महिला आमचे कडेन आयज जोडलेली कडेन आसा. आयज आमचे युवा जे 120 युवा आहा तेंच्या प्रत्येकानी आपले बरोबर 10 युवा हाडचे आनी तांकां बीजेपीन जॉयन करचे जाल्यार हे युवा 1200 जातले. त्या बरोबर आमचे ओबीसी कमिटी आसतली 50 लोकांची, एससी कमिटी आसतली, एसटी किसान मोर्चा आनी मायनॉरिटी मोर्चा अशें धरले जाल्यार आमचे 2800 कार्यकर्ते आयज आमच्या मदीं आसा. बीजेपीच्या नावेली मतदारसंघात एक टायमार आमकां 28 कार्यकर्ते मेळ्ळा. त्या जाग्यार 2800 कार्यकर्ते आहा.